एक याजकी संस्करणी म्हणजे वर्द घेवचे फुडें एक रितीर करता, एका हप्त्याची रितीर. तशेंच खंयची एक धार्मीक आपली शाश्वत आंगवण करचे फुडें रितीर करतात. धार्मिकां खंयची एक वर्द घेवचे फुडें, कित्याक म्हळ्यार तांणी स्विकार करचो तो बेस देवाच्या कृपेन भरलेलो जायचे. देवाच्या आदारान तांणी करचें तें मिसांव तें यशस्वी जायचे आनी त्या बेसांत तांकां तिराडसाण लाभसय आनी ती घेवंकेची जबाबदारी देवाच्या कृपेन ती घेवंक तयार जावच्याक एक रितीर करतात. एक याजकी संस्कार घेवचे फुडें धार्मिकां आपली आंगवण करचे फुडें अशें. जेजूच्या मिसांवांती जेजून 3 वर्सांची मिसांव सुरू करचे फुडें 40 दीस आनी रात मागणें उपास दंडवणी मुखांतर ताचें मिसांव सुरवात करच्याक तो तयार जालो. अरण्यांत मरुभुमींत 40 दीस मागणें उपास ताणें केल्लें आसा आनी ह्या मुखांत देवाचो प्रेरकत्व ताचे थंय वस्ती करूंक आनी ह्या मुखांत त्या देवाच्या प्रेरकत्म्यान हे संवसारी जिवितांत मनशाची कूड घेवन हे झुजोवंक तो फुडें सरलो. असता विरोध, अनिती विरोध, तशेंच मोगा खातीर, सेवे खातीर, भक्षण्या खातीर हे वावर करच्याक ताणें ती दंडवणी केली. उपरांत तो गलिल्याक आयलो, उपरांत तो जॉर्दान गेलो. जॉर्दानांत ताणें स्नान घेतलें. दंडवणी केल्या उपरांत स्नान घेवन तो गलिल्याक आयलो. पळया, थंय देवाचें उतर ताणें प्राप्त केलें, प्रगट केलें आनी आपले मिसांवाची सुरवात केली. आमकां हो प्राजीत काळ वर्सान वर्स येता, वर्सान वर्स येता. संवसारी राठावळी मध्ये ह्या आकार्शी संवसारांत आमी धांवतना थोडे पटी आमी वाट चुकता. कित्याक आमी मासा रक्ताचे मनीस, अस्कतकायेन भरलेले आमी. देवाचें उतर म्हणटा, आत्म्याच्या खुशा प्रमाणे जिये, तूं जियेतलोय. मासा रक्ताच्या वडण्या प्रमाणे, अपेक्षा प्रमाणे न्ही, पूण जाल्यारय आमी मनशां, आमी अस्कत. कित्याक आमचें तें आसलें ती मासा रक्ताची कूड थोडे पटी आमकां ताळण्यो हाडटा, पातकांत पडशें करता आनी देवातावन पयस वचचें करता. आनी असल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो एक काळ आमच्या जिविताची वरवणी करचो, परीक्षा करचो काळ. आमी खंय आसा, आमची साल, आमची समकण, आमचें नाडतें खंय आसा, आमी खंयची वाट आमी धरल्या, आमी सिरगेच्या वाटे कुशीन आसां गी वा आमी एमकोंडाच्या वाटे कुशीन आसां. देवान सोम्या जेजून दाखयलेली वाट आमी समकोन आसां गी वा ती वाट आमी चुकल्या म्हणली परीक्षा आमी करूंक आसा. आनी अशें आसतना हो एक काळ आमकां उलो दिता तुज्या मागण्याच्या जिवितांत, तुज्या दान धर्माच्या जिवितांत आनी तुज्या दंडवणेच्या मागणे, दान धर्म, उपास तसल्या दंडवणेच्या जिविता मुखांतर तुजी वरवणी करूंक तुका साध्य जाता. देखून हो काळ आमच्या हातांत दिला. दाविद्रान पातक केलें, कुनियेचें आनी प्रद्वाराचें पातप केल्ल्या वेळार नातान प्रवाद्याक ताका सांगलें, तुवें सूख केलें, पातक केलें, देवातावन तूं पयस आसाय म्हूण सांगलेल्या वेळार दाविदान कितें केलें? आपलें सिंहासन सांडलें, धरणीर तो बसलो. आपली रायाळ मुस्तायकी ताणें काडली, गोणी वस्तू न्हेसली. ताचे उपरांत माथ्यार ताणें गोबोर घालो आनी उपास प्रगट केलो आनी उपास प्रगट करून देवाची काकुळत मागली, काकुळत. आनी ह्या काकुळतेन देवान ताचे अपराध बक्षिले. ताणें म्हळें, आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता म्हणालो तो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवातावन पयस गेल्या लोकांक परत फाटीं हाडचे खातीर आयच्या पयल्या वचपान जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांत जोएल प्रवादी परसांक आपोवणी दिता आनी म्हणटा, सर्वेस्पराच्या नांवान म्हणटा, उपास करून, रुदान करून, आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान
आतां तरी तुमी देवा सरशी पाटी येया. तुमची काळजां पिंजा न्ही, तुमची वस्त्रां पिंजल्यार न्ही, मगर काळजां पिंजा. म्हळ्यार अंतस्करणा भितर वसा, तुमच्या अंतस्करणाची जडती करा. ह्या अंतस्करणाच्या जडते मुखांतर व्हरून पळया तूं खंय आसाय, तुजें जिवीत कशें आसा, आनी ह्या मुखांतर तुजी वाट तुवें सारकी करून घेवंक जाय. म्हणलें सत ऐशा पयल्या वचपांत जोएल प्रवादे मुखांतर देव आमकां कळीत करता. आमचे लागीं हर एक लागीं वाहन आसात, वाहनां, आनी वाहन आसल्या आमकां कळीत आसा तें वर्साक एक पुटी म्हणी सर्वीस करीचे, ऑयल चेंज करीचे, ब्रेक चेक करीचे, ग्रीसिंग करीचे, हें पुरा करीचे. सगळें पुरा करून आमी आमचें वाहन सारकें करून दवरता. परत तें वाहन आमी दवंडयता दवंडोवन जाल्यार परतून तें सर्विसाक आयतें जाता, परतून सर्वीस करीस. आमचें जिवीत तशेंच हे संवसारांत आमी देंवन आसा. देंवतना आमच्या आत्मीक रितीची एक सर्विसाची गरज आसा. आनी हो काळ तो प्राजीत काळ वर्साक एक पुटी येवचो. ह्या काळार आमच्या आत्मीक जिविताची वरवणी परिक्षा करून आमकांच नितळ करून घेवचो काळ. मागीर परतून आमी धांवतना अस्कत कुडींत परत आमी उणेपणान भरता. तवळ परतेक आनीक वर्सो काळ येता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत थोडे पटी कितें जाता, आमच्या जिवितांत हो काळ येता, आमी काळ सुरू करता, पूण आमची आत्म्याची आमच्या जिविताची परिक्षा करूंक चलवता. सिंजूचो बुधवार आयलो म्हणटाना सकाळ माथ्यार गोबर घालता, त्या दिसा उपास रावता, उपरांत ती राठावळी शीत आसा, पूण जें कितें आदीं आसलें तें आतां आसा आनी मुखारी मुंदार सुनत व्हरता. आनी अशें आमी केलें जाल्यार ताका त्या काळाक अर्थ येना. एकल्यान म्हळें की आमच्या पेट्याची चिमटी वंकडीत म्हणून. देखून एकलो म्हणालो की ताका एक नळी रिगय नळी आनी 40 दीस सोडू. आनी कितें जातलें, 40 दिसा उपरांत ती काडले जाल्यार पेट्याची चिमटी नीट आसतली म्हणून. आनी दवरली 40 दीस पेटो दिसून येतना चिमटी नीट आसा. ताजे उपरांत ताणें चिंतलें आनी चिमटी वंकडी जायना, नीट आसतली म्हणून ताणें नळी काडली, परतून चिमटी वंकडीत जाली. तशें आमचें जिवीत जावंक नजो. आमी गोबराच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालन 40 दिसाचो उपास, दंडवणी, त्याग कर्ण, निमाण्या शुक्रारा जाल्या उपरांत आलेल्याच्या शनिवारा ती नळी काडन परतून आमी त्याच फाटी जिविताक गेल्या जाल्यार कितें फायदो. कोणी एकली म्हणाली, फादर खरेंच मातसो काळ आयलो, बारी खुशी, कित्याक म्हजो घोव आनी 40 दीस पिवचें सोडता, 40 दीस पिवचें सोडता, बारी खुशी तिका. आनी मागीर 40 दिसा उपरांत परतून तेंत बदल, परतून तशेंत कांय फायदो ना. पूण जाल्यार 40 दीस एक घरांत समाधान आसा म्हणली संतोश. 40 दीस तरी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें फायदो. 40 दीस तूं बरें करून रावन उरले सगळे वर्साचे पुरा दीस सुमार 310 दीस तूं अशें करशी जाल्यार कितें फायदो. देखून तूं करताय तो निर्णय तुज्या जिविताक आसूं, तूं करताय ती दंडोवणी तुज्या जिविता पर्यंत आसूं. आज देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां माथेवाच्या वंजेलांत अपुरबायन तो म्हणटा, तूं दान धर्म करतना तूं दान धर्म कर. दान धर्म म्हळ्यार गरजेवंतांक कुमोक, गरजेवंतांक आदार, गरजेवंतांक सांगात तूं कर. ह्या काळार प्रत्येक रितीन कश्टांत आसलेल्यांक, अडचणे सांपडलेल्यांक, एका रितीच्या बांदपासा वळख जाल्ल्यांक सुटका सोडवून दिवचे प्रयत्न कर. आनी खंडीत हें तुवें उक्त्यान करचें न्ही, म्हाका तुजें गुपीत जिवितांत कर. कित्याक तुवें केल्ली हर एक करणी ती देवाक मानता आनी देव तुका आशिर्वाद दिता. देखून जेजू म्हणटा, म्हजो पाटला उदार म्हणून एक कोप शेळें उदक दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुकोवचो ना. एक कोप शेळें उदक, दूद ऑर्लिक्स दिचें म्हूण ना,
एक कप शेळें उदक एक थानयल्ल्या मनशाक आमी दिलें जाल्यार ताचो प्रतिफळ सुख वचना. देखून हो खाळ ल्हान संगतींनी एकामेकाक आदार दिवचो, एकामेकाक कुमक करची, एकामेकाक सांगात दिवचो, एकामेकाच्या कश्टांत आमी सांगात दिवन त्या कश्टांतले भायर हाडच्याक प्रयत्न करचो काळ. दुसरें, ह्या काळार विशेश करून मागण्याचो काळ हो. संवसारी जिवितांत उरिल्ल्या दिसांनी आमकां राठावळ मस्त आसा, पूण ह्या म्हयन्यांत ह्या काळार कांय इल्लोसो वेळ मागण्या खातीरच म्हणून आमी समर्पीत करूंक आसा. देखून आमी कितें करता, तेच म्हणटा, आंबरी म्हणटा, कुर्सावाट करता, भक्तीच्यो करण्यो आमी आदारता आनी सुकून आसतना मिसा घेता, रेतेऱ्यो करता, पुरा करता. कित्याक हे मागण्याचें जिवीत आमकां देवाची बेसांवां जोडून दिता. देखून मागतना जाल्यार आमी 40 दीस रेती कर्ण करशिल्ले, कुर्सवाट करून करशिल्ले, 40 दीस आमी इगर्जे वचून करशिल्ले पावना. कित्याक हांगा आसा, तुज्या भावार्थान तूं घडसा, तुज्या भावार्थान तूं बोळ जा, तुज्या भावार्थान तूं कितें कर, माग बेस्टेंस न्ही करूंक आसा म्हण न्ही. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोमया मुडो मारतलो सर्गीच्या राजारीक वचना. तूं मागताय तें भावार्थान माग, तूं मागताय तें बरोवशान माग, खंय माग तुजें तें आसलेल्या गुप्ती लिपोवन आसलेल्या देवात थंय माग, आनी तूं येतेच प्रतिफळ जोडूंक शकतलो. म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता. उपास करूंक हो काळ आमकां आपण दिता. उपास पोटाक खावचें खाण इल्लेशें उणें करना, आमच्या कुडीक इल्लीशी दंडोवणी दिवचें एक उपास मात्र न्ही. जायतो उपास आसा. खाली पोटाक खायनासतना रावचें मात्र न्ही. पाड उलोवची संवय आसा, खबरो करची संवय आसा, गाळी दिवची संवय आसा, वायट पळोवची संवय आसा, वायट पिवची संवय आसा, वायट करण्यो करची संवय आसा, जाल्यार आमी तातूंत उपास करूंक जाय. हें सगळें बंद करूंक जाय. उपास कदळ पर्यंत उपास करचो, पास्कांच्या फेस्ता पर्यंत न्ही, उपरांत सगळ्या वर्साक हांवें तो एक उपास करूंक जाय. पाड उलोवचें आसा जाल्यार, खोटें उलोवचें आसा जाल्यार, खोटें उलोवणें आसा जाल्यार, पेल्यांचें नांव पाड करचें, खबरो करचें आसा जाल्यार, वा राग म्हाका येवचो आसा जाल्यार, थोडे फावटी मोसरान हांवें एकामेका हगे उपजोवचें तसलें आसा जाल्यार, असल्यो वायट संगती आसा जाल्यार हांवें तातूंत उपास करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें, उपास, दान धर्म, मागणें, उपास, दान धर्म असल्यो भक्तीच्यो करण्यो हातूंत जायत्यो करण्यो आटापून आसात. आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबांत हें आमी जेल्यावन जाल्यार पळया, आज आमी उरल्यांक सगळ्यांक कुमो करता, कडेन म्हणटा उरी उपकारी मने गे मारे म्हणले बरी आसात थोडे पटी. आमी पयलें आमच्या घरच्यांक घरा आमी उपकारी मनीस जावंक जाय. म्हज्या पत्नीक, म्हज्या पतीक, भुरग्यांक घरचे समस्या मस्त आसात. थोडे पटी भुरग्यांक समस्या आसात, भुरग्यांच्या मेंटल स्टेटसांत समस्या आसात, पत्नीक स्ट्रेस आसात, पतीक स्ट्रेस आसा, वत्तड आसा, असली संदिग्ध परिस्थिती आसा. ह्या खरेजमाच्या काळार पयल्यान पयलें आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या आमच्या भुरग्यांची मनोगती परिस्थिती, आमच्या पतीची परिस्थिती समजूंक तांकां एका रितीचो आदार दिवंक आमी पेसाळूंक जाय. अशें ह्या काळार आमी जर तर देवाच्या उतरा काल आमचें जिवीत भक्तीच्या करण्या मुखांत, भक्तीच्यो करण्यो तरातराच्यो आसात, बऱ्यापणाच्यो करण्यो, देवाच्या कालसलच्यो करण्यो तरातराच्यो आसात. त्या करण्या मुखांतर जर तर आमी आमची मेटांक काडलीं जाल्यार खंडीत जावन हो एक काळ आमी बरो करून सफळ करूंक शकतले. आनी ह्या काळार आमी बायल्यान दाखोवच्या खातीर न्ही, एगूड आसतोर आमचे खंयच्योय भक्तीच्यो करण्यो हेरांनी पळोवचे म्हणल्या खातीर न्ही. बघा, हांवें परिवर्तन जाय जय, हांवें सर्गीची वाट धरी जय, वायट वाट, खोटी वाट सांडून बऱ्या वाटे घे जय. देखून हे प्राजीत काळ पयल्यान पयलें मुजीत बदलावण करच्याक, मुजेच जिविताची सुदारण करच्याक हांवें आदारूंक जाय जाल्लो हो काळ. देखून हे मतीन दवरूंक जाय.
हेरांनी पळोवच्या खातीर कुर्सावाट करचें न्ही, हेरांनी पळोवच्या खातीर तेर्स म्हणसो न्ही, हेरांनी पळोवच्या खातीर हांवें रेतीर वेचें न्ही. बगार म्हज्या जिविताच्या बदलावणे खातीर, म्हज्या जिविताच्या परिवर्तना खातीर, म्हज्या जिवितान देवाचें बेसांव जोडच्या खातीर हें करूंक जाय म्हणलें सत मतीन दवरून ह्या काळाची सुरवात करया. आज आमी माथ्यार गोबर घालता, माथ्यार गोबर घालता आनी गोबर घालतना एक उतर आमकां आयकता, मनशा तूं जावन आसा धूळ, धुळीक तूं फाटी वेतलोय. आमी फकत एक मोठ माती मात्र, आमकां न्ही केपिलें जाल्यार थोड्या उर्सांनी उस्तलें जाल्यार तें आमचें कांय मेळना, माती मात मेळटा. आमकां उलपायलें जाल्यार एक मोठ गोबर मात आमी जाता. देखून देवाचें उतर म्हणटा आयच्या दिसा तूं जावन आसा धूळ, धुळीक तूं फाटी वेतलोय. देखून आमची कितली सोबय आसूं दी, आमची कितलो अधिकार आसूं दी, आमची कितलो वैभव आसूं दी, आमी कितलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी, आमची कितलीय दुबळीकाय आसूं दी, आमी कितेंय आसूं, पूण आमी एक मोठो माती वा दळ मात्र उडासू दीस. देखून ह्या संवसारांत आमी तें चिंतून मेटांक काडटा जाल्यार देवाच्या मोगान आनी भिरांतीन आमी समकोंक शकता. देखून आज माथ्यार आमी गोबर घालतना उडास दवरया. ह्या संवसारांत हांव एक तात्कालीक मनीस, टेम्पररी, तात्कालीक उदका वयलो बळबळो. देखून आसले दीस देवाच्या मोगांत, देवाच्या उतराकाल जिवंकू जाय असची कृपा ह्या मिशाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.